जुआंव 2. जेरुजाल्यांत जेजूचो दुसरो उत्सव. जेजूचे पुरगोटणेक पयलो विरोध. शेल्यांचे तोळये लागीं जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. चॅप्टर 5. हाचे उपरांत जुडेवांचो एक उत्सव आसलो आनी जेजू जेरुजाल्याक चडून गेलो. जेरुजाल्याक शेल्यांचे तोळयेक तेंकून एक बांदावळ आसा. हिब्रू भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोंटीं, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं. तीं सगळीं उदक आलतलें म्हूण रावतालीं. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळ्यान देंवतालो आनी उदक आलयतालो. उदक आलतोच जो कोण हेरां आदीं उपरांत उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका तळयांत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेतां म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान आंथरूण उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें आंथरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंथरूण उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो कोण तो बरो जाल्लो मनीस नकलो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय. आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका आनीक कितेंय पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुडेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसां. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरें हांव तुमकां सांगतां, आपणाचेच अस्तंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तेंच पूतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण कोत्ता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचेहून व्हड कर्तृत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणायचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जीं कोण पुताक मानदिनात तीं ताका धाडला त्या बापाक मानदिनात. खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात, तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनीक खास्तीचें फर्मोण ना, पूण तीं मरणांतलीं जिविताक उत्तरलीं. खरें हांव तुमकां सांगतां, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो होच तो वेळ, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेंच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेंच सवें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां.
आनी मनसुवी कोच्ची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सोदतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणीं वायट केलां तीं खास सोंसून उठटलीं असो वेळ येवचो जालो. जेजूक गोवाय दिवपी बाप. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकोतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायक एक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण ना, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुआंवाशीं पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दल्ललो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयतां. जुआंव एक जळटी आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसलो, आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगुटूंक तांकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुआंवचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव कोत्तां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. बापान म्हाका पाठयलां आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो शब्द तुमचे भितर लिगलोलो ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी बावाट ठेवनात. धर्मशास्त्राच्या बरोवपांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशीं येवंक तुमी राजी नात. मनशांचो जो मान म्हाका मेळ्ळोत ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवेनाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तरी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावाट कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइजेसाचेर तुमी भरवंसो दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर भावाट दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावाट दवरतलीं आसल्यात. कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां, पूण ताच्या बरोवपांचेर तुमकां भावाट ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावाट आसूं येत? देवाचें उतर हें.